दीस शनिवार सप्टेंबराची 6 तारीख 2025. पयलें वाचप सांत पावलान कुलोस्सेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 1 ओळ 21 तावन 23 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमी एक काळार ताचे तावन पयस सरल्यात. तुमच्या खोट्या करण्यांक लागून तुमच्या काळजांनी तुमी द्वेश आटोवन आसल्यात. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मारिफात ताचे कुडींतय तुमकां राजी केल्यात आनी देवा समोर भाग्यवन, खतावीण आनी निरपराधीकरण तुमकां भेटोवन दिल्यात. देखून तवळ तुमकां लाबिल्ल्या सुवार्थेच्या भरवशातावन पयस सरनासतना तुमच्या भावार्थांत तुमी थीर रावा जाय आनी घट्ट रुंबा जाय. ही सुवार्ता संवसारांत सगळ्यांनी परगट जाल्या. म्हाका पावलाक हे सुवार्थेचो सेवक नेमला. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 56 3 तावन 4, 6 आनी 8. श्लोक. देवस म्हजो आधार. तुज्या नांवाच्या पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बळान म्हाका नीत कर्ण दी. म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या उतराक कान दी. श्लोक. देवस म्हजो आधार. देवस म्हजो आधार. सर्वेस्पुरुस म्हजो जिवाचो राखणो. हें हांव जाणा. देखून दादोशी मनान हांव तुका यज्ञ भेटयतां आनी तूं भोव कणवळो म्हणून तुका वाखणता. श्लोक. देवस म्हजो आधार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सो मी. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. हालेलुया हालेलुया. शुभवार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 6 ओळ 1 तावन 5 पर्यंत. एक सब्बता दिसा जेजू गोवाच्या शेतांमदल्यान वता आसतना ताचे शीस थोड्यो कणश्यो मोड त्यो हातार घसटून खाताले. हें देखल्या फारिजेवांमदल्या थोड्यांनी म्हळें, सब्बता दिसा आडवरलेलें तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली. दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्ही? देवाच्या घरान भितर सर फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणायकी खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे काण केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिले नात वे. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशापूत सब्बताचोय धनी म्हूण येत. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भूक थांबोवंक जेजूचे शीस कणश्यो मोडून खातात आनी ह्या कारणा पासत फारिजेव जेजूक दुसतात. जेजू जवाब दिवन दावीद रायान आपणाक भूक लागल्या वेळार कितें केलें म्हणले विशीं तांकां कळयता. हर एकल्याक भूक लागता. भूक लागतना आमी जेवता. खाण आशिल्लीं खातात, पूण कित्यांच खावंक नातेलीं कितें करतात? संवसारांत आजुनी साबार मनशांक फावो तें खाण लाबना. आजुनी साबार भुकेन मरतात. खाणा खातीर भीक मागतात. भायर उडयल्लें खाण विंचून खातात. भुकेल्ल्यांक खाण दिवचें एक दयाळाची करणी. हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें म्हणटा जेजू. सब्बता दिसा कणश्यो मोडून खावचें कायद्या विरोध म्हूण जेजू जाणा आसलो तरी मनशापणान बरलो जेजू भुकेल्ल्या आपल्या शिसांक तें करूंक सोडटा. भूक कितें म्हूण जेजू बऱ्यान जाणो आसलो. कित्याक 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केल्ल्या उपरांत ताकाय भूक लागिल्ली. भुकेल्ल्या लोकांक जेजून उंड्या मासलेन वाडिल्लें ह्या विशीं आमी सुवार्थेंत आयकलां. भुकेल्ल्यांक खाण दिवचें मनशापणाचो शेगूण. हो जेजूचो शेगूण आमचे थंय रुता करया.